गोवा लँड रेव्हेन्यू ॲक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 हे ॲक्ट अमेंडमेंट केलेले हितून कित्येकशे लोकांक फायदो जावपाचो आसा. हे केप्यां, सांग्या, सांवड्ड्यां, कुर्चडे, सत्तरी, फोंडा, मुरगांव ह्या भागात ज्या गव्हर्मेंट लँडाचेर जे आमचे लोक रावतात तांकां खूब जशी तंगटी तलवार तकलेचेर आसली पळय, जे सरकाराची जाग्याचेर आमी रावता तांकां आमी लिगलायज केल्या अनऑथोरायज स्ट्रक्चर तांकां आमी तेंच्या म्हणजे तांकां आमी लिगलायज करपाक लागून हे बील अमेंडमेंट केल्लेलें आसा. ह्या बिलान अशें आसा की जेंच्यांनी आपली एरिया जे ओल्ड कित्येक वर्सांसून घरान रावतात त्या घरान त्यांची गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा आनी तांकां कांय इवन एक मायनर रिपेर परमिशन मेळना, एक टॉयलेट बांदतलो तांकां परमिशन मेळना. आनी हो जो कायदो केल्या उपरांत तांकां तेंची जागा लिगलायज जाता. इतली जाता म्हणजे की मॅक्सिमम 400 स्क्वेअर मिटर जेंची प्लिंथ एरिया जेंची घरां आहा त्या प्लिंथ एरियाचे सरावंडींग 200 स्क्वेअर मिटर कंटिन्यू आहा पळय 2 मिटर ही तांकां लिगलायज जाता. ही खरोखरच सामान्य लोकांक जे कोण रावता पळय तांकां अत्यंत गरजेची गजाल आसा आनी तांकां खूब म्हणजे तांकां खूब रिलीफ मेळिल्लें आसा. कोमिदाद लँडीचे अजून डिसिजन घेवंक ना. प्रायव्हेट लँडीचे ऑलरेडी डिसिजन घेतले 2016. ॲक्च्युली सांगचें म्हटल्यार आमी डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें अभिनंदन करूंक सोदता, कित्याक आयज इतलीं वर्सां जालीं जे गव्हर्मेंट लँडाचेर आसले पयलीं प्रायव्हेट लँडाचेर आमचेच सरकार BJP सरकारानूच ती रेग्युलरायज करपाक लागून प्रयत्न केला आनी केली. आतां सेकंड फेजीन येयले आमी आतां गव्हर्मेंट लँडाचेर येयलेले. स्लो कोमिदाचेर सुद्दां आमी आमचो सरकार आसा जो गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत आनी आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बरें करीत आसा. खंय ना कितें करून काडटलेच. तुमकां अशें दिसना की गव्हर्मेंट लँडाचेर जेन्ना घरां आसता जावं येता आनी जेन्ना सरकार मागीर तांकां खंय तरी रेग्युलरायज करता तेन्ना आनीकय लोकांक गव्हर्मेंट लँडाचेर एनक्रोचमेंट करपाक वाव मेळटलो? आमी आतां क्लियरली स्टेट केल्लेलें आसा की 28 फेब्रुवारी 2014 आमी 15 किंवा 16 म्हणूंकूच ना 2014 आमी डेट दिलेली आसा. तुम्ही आता डेट दिली आहे की तुमच्या सरकारचे झाले पण त्या जागी असे एक जाऊ शकता. 95 असे कायदे आसा पण त्या वेळाचेर ॲक्ट जाता मग दिसता काल त्या संदर्भात CM असेंब्लीन तांणी क्लियर केल्लो आसा. तुमी जो प्रश्न आतां उपस्थित केला न्ही 95 काँग्रेस सरकार जेन्ना आसलेले त्या वेळाचेर तेंचो कायदो आसा पण तो इम्प्लिमेंट जावना चल्ला ते अशेंच जालें ते. त्या वेळार जरी ॲक्ट जाल्लो जाल्यार ह्यो गोश्टी घडनासल्यो. त्यामुळे आमचे सारके गरीब केन्नाच आमी आयुश्यांत चिंतून नासले की ते घर किंवा ती जमीन सगळी आपल्या नांवार जातली. हो एक मोठो रिलीफ जो आसा तो सगळे गोंयांतल्या हजारो लोकांक मेळटलो. आनी हे जे आमचो प्रमोद सावंत सरकार जो पळयता पळय आमी आतां बारीक पळयता 2-3 बिलां तेंची असेंब्लीन पास केलेली आसा. खरोखरच सामान्य लोकांक जसो हेल्प करपाचो आहा पळय तो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां कित्येक वर्सां जालीं लिबरेशन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट जाग्याचेर जे रावतात तांकां आपली जागा अशें म्हणपाक गावना. आतां स्वताहून सांगूंक शकता आपलें घर लिगल घर अशें तांकां म्हणपाक एक गावता. आनी लिगल घर केल्या उपरांत आमकां ताका एक ती ऑक्युपन्सी क्लास 1 ऑक्युपन्सी म्हणटा पळय ती ऑक्युपन्सी जेन्ना गावतली पळय तेन्ना ते स्ट्रक्चर सुद्दां ताका जाय जाल्यार एक्सपांड सुद्दां करूंक गावतलें म्हणजे लिगल बांदपाक सुद्दां गावतलें.